आम्ही गीत घेऊया G2 पेज नंबर 98 G2 पान 9 आणि 8 बाळका जेसू यो तू यो बाळका जेसू यो तू यो बाबा भयणीक सोडूंक यो पातोक आमचे काडूंक यो संसार सगळो बदलूंक यो. होबले सोमी येवचो जालो शांती घेवन आपले पोचेक भेटूंक दिवंक आनी तिका सासणाचें जिवीत फावो करूंक वैभवान तो देंवून येतलो. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस सांवडेता तुमकांय देव कृपा दिवं. आनी माये मोगाचो येवकार मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक आमची सगळीं इंतेसांवां तशेंच कोणें तांचे पासत मागोंक लायला तांचो उगडास करून जो आपलो वाडदीस समोर उमता आपलो लग्नाचो दीस समोर उमता तशीच आमची जी मरून गेलेलीं आसा तांचो आयज आमी उगडास करता जाल्यार तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान घालून हें बलिदान सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकांतली आयची वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमी देवाचे उतर आयकूंक जाय. न्ही फकत आमच्या कानांनी पूण चीत दिवन आयकूंक जाय म्हणल्यार आमच्या काळजा वरवीं आमी तें आयकूंक जाय आनी ताका जबाब दिवंक जाय. पूण खुबशे फावटी आमचे असोगत्या लागून आमचे पातका लागून आमी देवाक फावो तो जबाब दिना आनी ताच्या लागून हे मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक आमची पातकां ओळखून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया हांव पातकी सत्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोट अपराध. हे पासत बगयो सदांच सांकवार मेरे सगळ्या दोतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकूत कोर सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थूया. सोद पदवेदार देवा आमच्या दयाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आमच्या सोडवंडाराची येण्यांक व्हडे जागृतीन ओत्रेकून रावूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. तांचे शिकोवणे तशेंच पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन आमी जागृत आसूं आनी धावी ताका मेळूंक वचूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचून सर्वेस्पोर तुजो सोडवंदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पोर तुजो देव तुका फायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें तांकूंक जाय त्या वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्यार जाल्यार एके नदी भाशेन तुजी खुशालकाय जावंक पावती आनी दर्याच्या लारां भाशेन तुजें प्रमाणीकपण रेंवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी आनी तिच्या कोणया इतली तुजी सोसूत. तुजें नांव म्हज्या सोशिल्लें केन्नाच नपयच जातें ना
ताचो नाश केन्नाच जातो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा, तुजो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. सगळी म्हणुया. सर्वेस्परा, तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलोना, वो पातक्यांच्या मार्गार भोवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसना, तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो नियालीत आसा. जबाब. सर्वेस्परा, तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. वावत्या वाळ्याच्या देगेक लायलेल्या रुखा खाला प्रमाणे जाता फळां आनी कदींच बावून पडना ताची पाळां. असल्या रुखावरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कन्यो सुफल. जबाब. सर्वेस्परा, तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नुस्त्याच्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावावी अशें न्हय. तो कोण जाणय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नुस्त्यांची वाट निसंतनाक पावयता. जबाब. सर्वेस्परा, तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. उदगाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सोमी येता, ताका मेळूंक बायस सरात, तोच तो शांतीचो कुंवर. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवी आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमया. लोकांचे उरपंजी कडेन उलोवन जेजून म्हळें, हे संस्थेक कोणा लागीं म्हूण हांवें सर करची. मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायलें आनी तुमी नाचली नात. आमी विळापलें आनी तुमी रडली नात. अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी ही संसद. तर जुवांव जेवण तशें पिवण चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी लोक म्हणटा वो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, दंड वसूलदारांचो आनी वायटव्यांचो इश्ट. तर देवाची जाणवाय चूक नासलेली म्हूण तिच्या फळां उदेशी रुजू जावन येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमी देवाचें उतर चीत दिवन आयकूंक जाय आनी त्या उतराक आमी जबाब दिवंक जाय. आमी पळयता इजायास प्रवादी आपले पोरजेक हीच उतरां सांगता, तांकां हुस्कायता कशे भाशेन तांणी देवाचें उतर चीत दिवन आयकूंक जाय आनी तें सांबाळूंक जाय. आनी तें सांबाळलें जाल्यार तांचें जिवीत कशें फलादीक जातलें. आनी तशेंच जेजू आमकां शुभ वर्तमानान सांगता कशे भाशेन जुआं बाप्तिस्त आयलो आनी ताची उतरां आयकूंक आनी ती आपले काळजान घेवन आपलें जिवीत बदलचे सुवातेक लोकांनी ती आयकतालीं. ती म्हणूंक लागली हाजेर देंवचार बसला. आनी कित्याक लागून? कित्याक तो कांय खायना पियेना, तो तेचे देंवचार बसला. तशेंच जेजू आयलो
आनी जेजू सगळ्यां बरोबर एक जावन तांचे बरोबर जियेतालो खातालो पियेतालो तो हो जावन आसा पोटयो आनी अशीं उतरां म्हटलीं. आमच्या जिवितानूय आमकां देवाचें उतर आयकोंक उलो जावन आसा म्हळ्यार आमकां देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांत मेळटा. आमकां देवाचें उतर देव आमचेशी डायरेक्टली आमच्या अंतस्करणा वरवीं आमचेशी उलयता. तसोच देव आमकां हेरां वरवीं उलोवन दाखोवन दिता कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. पूण खुबशे फावटी जेन्ना आमकां कोण आव्हान दिता आमी तांकां पयस कोत्ता. कित्याक आमकां जाय जें पॉजिटीव आमकां दिसता पळय तशेंच आसूंक जाय. पूण केन्ना केन्ना आमकां जरी तो सुदारप आमच्या जिवितांत जाय जाल्यार आमी जें आमकां आव्हान दिता पळय तांचें उतरां आयकून आमच्या जिवितांत तें पळोवंक जाय खऱ्यांनीच अशें आमी कोत्ता वो कोन्ना. आनी कोत्ता जाल्यार ती बदल हाडूंक जाय. आनी ताचे लागून सांत इनास लोयोला तो दर एका जेजुइताक पूण सगल्यांक लोकांकूय अशें आमंत्रण दिता. एक टूल आसा ओ इट्स अ इंस्ट्रुमेंट कॉल्ड एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. म्हणल्यार आमचें अंतस्करण तपासूंक जाय. आनी हेंच सांत फ्रांसीस शावेरूय आपल्या जिवितांत कोत्तालो. कित्याक ते सांगाती आसले पॅरिसाक सावन आनी जेन्ना जेजुईत संस्था घडोवन हाडली तेन्ना सावन दर एका जेजुईत आनी सांत फ्रांसीस शावेर एक जेजुईत जावन तो हेंच आपल्या जिवितांत कोत्तालो. आपलें अंतस्करण तपासून पळयतालो खऱ्यांनीच ही देवाची येवजण आसा की ना. आनी देवाची येवजण आसा जाल्यार म्हाजेर कसलेय कश्ट येवं त्रास येवं हांव ती येवजण शाती पावोंक फुडें पावल मारतलों असो तो आपलें जिवीत जियेलो. आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्यार ताचेच लागून ताका आर्गां दिवंक. कित्याक ह्या आमच्या गोंयांत येवन ताणें बरी खबर परगटली आनी तशेंच दुसऱ्या देशांनीय गेलो. पूण आमकां उगडास कोत्ता की आमी ती आतां बरी खबर आमच्या जिवितांत जिवन हेरांक दिवंक जाय, हेरांक परगटूंक जाय. हेरांक आमी परगट्टा आसतना जे परी जेजूक लोकांनी उतरां म्हटलीं, जे परी जुआं बाप्तिस्ताक लोकांनी उतरां म्हटलीं तशीं आमकांय तीं उतरां लोक म्हणटले. तर आमी थांबपाचें बरें काम करपाक ना. जे परी आमकां आमचें अंतस्करणां तपासूंक आमंत्रण दिलेलें आसा ताका 5 पावंडे आसा. आमी ते आमच्या जिवितांत सदां करूं येता. आमकां जेजुइतांक देनपारचें आनी रातचें न्हिदोंक वयचे पयलीं आमकां इनास लोयोला करूंक सांगता. पूण हेरां लोकांक दिसाक एकदां न्हिदूंक वयचे पयलीं केल्यार पुरो. पयलो पावंडो म्हटल्यार जस्ट टू सिट टू एंड रिफ्लेक्ट एंड थँक द लॉर्ड फॉर द डे. देवाक आख्खे दिसा पासत दिनवासूंक आर्गां दिवंक. दुसरो पावंडो म्हटल्यार मागीर देवाची कृपा मागूंक. म्हजे आख्खो दीस हांव कसो जियेलो कशी जियेली ताचेर नदर मारून जे पातक केलां तें ओळखून घेवंक. ask God the grace to throw light on my sinfulness of the day. तिसरो म्हणल्यार आमी देवा कडेन भोगसणे मागता. आमी जें पातक केलां तेचें आमी म्हणून हें पातक हांवें केलां हांवें अशें करूंक जाय आसलें वो हांवें तशें करूंक जाय आसलें. यू डोंट हॅव टू रिजन आवट. यू डोंट हॅव टू जज युअर सेल्फ. म्हटल्यार तुवें निशेध मारपाचो न्हू हांवें अशेंच कित्याक केलें ना. हांवें पळोवंक जाय हांवें हें पातक केलां. मागीर चवथें म्हटल्यार भोगसणे मागचे उपरांत देवाची आमी मागीर कृपा मागता. असले पातक परत हांवें कोचचें न्हय. आय मे नॉट कमीट द सेम सिन्स अगेन. आनी शेकी 5वो पावंडो म्हटल्यार एक आमचे बापा म्हणून आमी हे आमचे अंतस्करणाची तपासणी सोंपयता. तर आमकां हें उदाहरण दिलोलें आसा वो हें हातयार दिलोलें आसा सांत इनास लोयोलान सांत फ्रांसीस शावेरान. तें आमच्या जिवितांत आमी लागू करया आनी आमचें जिवीत देवाक जाय पळय ते प्रमाणे जिवंक ताची उतरां आयकून ताची उतरां प्रमाणे चलोवंक हे मिसाबुलिनान आमकां आदार मेवले पुरो म्हूण मागुया. आमी गीत घेवया C4 पेज नंबर 29 C4 पान 20 आनी 9 आसा जेजू आसा जेजू. आमची पातकां धुवन काडून निर्मळ करचो तुका वोपूंक देवानी मनशा मोदे सोदान करूंक शांती करूंक आसा जेजू
Só Jesus, tu vencedilo, borgotoso. A só Jesus, tu vencedilo, borgotoso. Goldi duka, hasti tondo, waurotsoka, duka beto, संसार सगलो बनवरो तुझे मुखार बापा पावोंग. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुया. दयाळ बापा, खालते काळजांत ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमचे पुण्य कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवनी वरवीं प्रसन्न जावन आमचे सोर गोजांनी काकुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व कल्याण सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयलेच फावट आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजी पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केली आनी सासनीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतो येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दलबारा संगाती शे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दलबाराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका सोय. उंच सर्गीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कोशेन कोस मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कोराचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर.
आनी लियो आमच्या पापसाहेबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या मणयारी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो परवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडूंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां दाळेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोद वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोस्क आमकां दी, आनी सर्गींच्या सुखाक आमच्या सोडूंडरा जेजू क्रिस्ता चेण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोगी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय, म्हणजे पवित्र सोबेचे भावाताचे दीस घाल, आनी कशे पोरणे तिका शांती दी, आनी तूं ते एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया. D27 पेज नंबर 61, D 20 आनी 60, पान 60 आनी 1. मोशा देवा तूं सोर बरो. मोशा देवा तूं सोर बरो, रोचनार मोजो दोनी खोरो. सगळ्या कोळसोन निस्मोक तुजो हांवें सोदांच करूंक फावो. देवा तुजो मोगाक लागता काळीज मोशे तुका दिता. देवा तुजो मोगाक लागता काळीज मोशे तुका दिता. कितलो मोसो मोगू केलोय, म्हाका रोचलोय, म्हाका पोसलोय. एक एक मोसो ओप्रोत सोंसलोय एम कोंडांतलो
rakloi devotusho mogok lakta kalis Moshe tuko dito devotusho mogok lakta kalis Moshe tuka dita. जेजू आमच्या काळजान आयलोलो आसा आमी आमचे दोळे बंद करून जेजूक रेगून रावुया आनी ताची उतरां आयकुया ताचो ताळो आयकुया तो आमकां कितें सांगता आनी कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत चलोवंक जाय वो बदलूंक जाय आनी जेन्ना जेन्ना जेजू आमकां ती सांगता अमको अमको वावर तो वावर करूंक आमकां ताची कृपावय मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवंडार येतलो म्हूण आमी रावता तोच आपले वैभवी कुडी सारके आमचे हलके कुडीचे रुपांतर कोत्तलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमचे आत्मीक प्रसन्नांक तुवें दिल्ले त्या जेवणांत आमी दादोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवायेन मोल दिवंक आनी सोर्गींच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय हें आमी मागतांचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्वपदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा एमी सबलिनान वांटो घेतलेल्याक तशेंच आमच्या साकिस्त्यांक कॉयराक आनी मिडिया टिमांक देव बरें करूं. आमी भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे मागणे बरोबर म्हणुया. सान फ्रांसीस शावेरा जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडणुची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक्त बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वखणटाव. आमेन. आमी गीत घेवया G12 पेज नंबर 103 G12 पान 103 जेजू आमचो सोडवणदार. जेजू आमचो सोडवणदार येतलो केन्ना भुंयच्या ताटार. जेजू आमचो सोडवणदार येतलो केन्ना भुंयच्या ताटार. दुबळ्यांक आमकां सोडवणेची
कोयत्यांग kamkamiklingechi, duke salang santo sahachi, porkot korung kabor bori,